नमस्कार. दनपारच्या खबरात अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार. खबरो विस्तारान. सनातन हिंदू धर्माक मुघल सोपोवंक शकले ना, ब्रिटिशांकूय जमले ना. काँग्रेस आनी इंडिया अलायन्सवाले सनातन हिंदू धर्माक टार्गेट करीत सुटल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मध्य प्रदेशात गेल्ले कडेन एक जनसभेत तो उलयलो. फक्त बाकीच्या धर्माच्या मतां खातीर काँग्रेस सनातन हिंदू विरोधी जाल्या म्हूण मुख्यमंत्र्याचो फोग. इंडिया अलायन्साचो वांगडी स्टॅलिनाचो पूत उदयनिधीन सनातन हिंदू धर्माक पुराय सोपोवपाचे वक्तव्य केले. तशेंच तरेचे उलोवप काँग्रेसाच्या मल्लिकार्जुन खरगेच्या पुतानूय केल्ले आनी एकार एक वक्तव्यान सुरूच. हो वाद आता बरोच तापला. काल मध्य प्रदेशात जाल्ल्या एका जनसभेत गोंयचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सनातन हिंदू विरोधी वक्तव्या खातीर काँग्रेस आनी अलायन्साचेर खर टिका केली. सनातन हिंदू धर्म मोगल सोपोवंक शकले ना, ब्रिटिशाकूय जमले ना म्हणून मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत उलयलो. कांग्रेस ने अपने पूरे कार्यकाल में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई वापस से जाति और धर्म में विभाजन कर्म का किया. हम सभी जो सनातन हिंदू धर्म की बात करते हैं, हम सभी जिस सनातन हिंदू धर्म से हैं, ये सनातन हिंदू धर्म मुगल नहीं मिटा पाए, इस सनातन हिंदू धर्म इंग्रज नहीं मिटा पाए. यहाँ पे मुगलों ने राज्य किया, यहाँ पे इंग्रजों ने राज्य किया, लेकिन सनातन धर्म नहीं मिटा पाए. इस सनातन हिंदू धर्म का अपमान किसने किया है? तो ये कांग्रेस ने किया है. कांग्रेस को पूछो, आप हिंदू धर्म का अपमान क्यों कर रहे हैं? कि इनको हिंदू धर्म का अपमान करके बाकी वोट्स आपके तरफ, खुद के तरफ लेना है, इसीलिए कर रहे हैं. मंत्री विश्वजीत म्हणटा सनातन धर्माच्या विरोधात उलोवप्यांचो नाश जातलो. और जिस तरीके ने उन्हें टीका किया है सनातन धर्म का, उसका सत्यानाश होने वाला है. नाश होगा जिस आदमी सनातन धर्म ये देश में जो मानता है वो ही रहेगा, क्योंकि इस देश में हम सब लोगों को ले लाते सनातन धर्म का जो मतलब है इनको समझ में आता है. एक इंडिया जो अलायंस है, ये आप इंडिया जो अलायंस है I.N. ये ऐसे डॉट ही लोग के अलग अलग डॉट से जुड़े हुए ऐसे लोग जो एक ही मतलब से आए कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन स्टालिन ने जो बोला है उसके जो अंदर की एक अलग तरीके से नीच स्वभाव जो है वो ये बयान से दिखा देती है कि लोगों को इन लोगों से विश्वास मत करिए. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे मध्य प्रदेशाचे भोंवडेर. मध्य प्रदेशाच्या विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर मंत्री राणे कडेन मोठी जबाबदारी. इंदौर नगर जिल्ह्यातल्या 5 मतदारसंघ विश्वजिताक. राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डान प्रभाऱ्यांची नेमणूक केल्या. मजगती मुख्यमंत्री आणि विश्वजितान उज्जैन महाकालेश्वराचे दर्शन घेतले. देशाची प्रगती जावंक वन नेशन वन पोलाचो फायदो जातलो म्हूण मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत उलयलो. वेगवेगळ्या निवडणुकींच्या आचारसंहितेक लागून विकास कामांचेर परिणाम जाता म्हूण तो उलयलो. वन नेशन वन पोल जाल्यार खंय मॅन पॉवर आनी निवडणुकेचो एक्सपेंडिचर एकदाच यूज. वन नेशन वन इलेक्शन का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं. मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए. इससे यानी देश की प्रगति और ज्यादा बढ़ेगी. तो एक साथ पे इलेक्शन के कारण जो बार बार इलेक्शंस होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट रखते हैं, इससे डेवलपमेंट के लिए हर्डल क्रिएट हो जाता है. इवन द ह्यूमन रिसोर्स एंड फाइनेंशियल एक ही साथ होने के कारण उसका बहुत फायदा देश के लिए हो जाएगा. हायकोर्टान व्याघ्र क्षेत्र करपाचो निर्णय दिल्या उपरांत गोंय सरकार सुप्रीम कोर्टात. हायकोर्टाच्या ऑर्डरीक चॅलेंज करपी स्पेशल लिव्हिंग पिटिशन सरकारान सुप्रीम कोर्टात घातला. कांय दिसां पयलीं म्हादय अभयारण्य आनी भोंवतणच्या वाठाराक 3 म्हयन्यां भितर व्याघ्र क्षेत्र घोशीत करचे म्हूण हायकोर्टान ऑर्डर दिल्ली. Goa government has filed a special leave petition before the Supreme Court challenging the High Court's order directing Goa government to declare Mahadai Wildlife Sanctuary as Tiger Reserve. There was one incident in 2020 in which 4 tigers were
killed by poisoning in Sattari area. Later on, NGO Goa Foundation had filed a petition before the High Court requesting to declare Mahadev Wildlife Sanctuary and surrounding area as Tiger Reserve. After hearing all the parties, High Court had recently ordered that Mahadev Wildlife Sanctuary and the surrounding area should be declared as Tiger Reserve. But Goa government is not in favor of declaring Mahadev Wildlife Sanctuary and surrounding area as Tiger Reserve, contending that there are many villagers who are living inside the Mahavir Wildlife Sanctuary and surrounding area in close proximity for decades. And to declare that area as Tiger Reserve, it will be needed to relocate all of them. Mukesh Kumar for Prudent. गुवाहाटी आसामात जाल्ल्या 39व्या सिनियर तायक्वांदो चॅम्पियनशिपीत गोंयच्या खेळगड्यांक यश 8 चेडे 8 चलयो आनी 4 ऑफिशियल धरून वट्ट 20 जाणांची टीम आसाम गेल्ले. ह्या सर्तीत रुडाली बरुआ सायना खान ह्या चलयांक तांचे वेट कॅटेगरीत गोल्ड मेडल आनी पी आनंद ह्या चल्याक ब्राउन्स मेडल फावो जालें. 39th सिनियर टायकांडो चॅम्पियनशिपा खातीर गोंयची टीम टायकांडो टीम आसाम गेल्ली. गुवाहाटी आसाम ते चॅम्पियनशीप 9 सप्टेंबर ते 11 सप्टेंबर पर्यंत जाली. टोटल 20 मेंबर गेल्ले, 8 चेडे 8 चेडवां आनी 4 ऑफिशर्स हे गेल्ले आनी टीम 7 तारखेक चॅम्पियनशिपा खातीर गुवाहाटी गेल्ली. गोंयचे टीमीन बरो खेळ दाखोवन वुमन्स कॅटेगरीन रुडाली पवरा यांच्यांनी गोल्ड मेडल घेतलें आसा. तशेंच सानिया खान हिणी अंडर 63 kg कॅटेगरीन गोल्ड घेतलें आसा. मेन सेक्शनान पी आनंद हिणी ब्रॉन्झ मेडल घेतलें आसा. टोटल 38 टिमी हे नॅशनल्सा खातीर पार्टिसिपेट जाल्ल्यो आनी गोवा तितूंतली एक आशिल्ली. पोर्तुगीज वास्को द गामाचे डायरीत भारताच्या शिप बिल्डिंगाचे दायजाचे वर्णन आसा. अमृतकाळांत भारताचे हे गिरेस्त शिप बिल्डिंग दायजाची वळख जावंक जाय. केंद्रीय संस्कृती राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी उलयली. केंद्र आनी नौदळान घडोवन हाडिल्ल्या होडी एन्शियंटाच्या स्टिच शिप कार्यावळीत ती उलयली. 9 कोटी मोडून आंतीक पद्दतीन बोट बांधतात. जब भारत अमृत काल में पैर रख रहा है और पैर रख चुका है तो अपने इतिहास को क्लेम तो हम ही को करना है ना. अपना इतिहास जानने का प्रयास भी हमको करना है और वो मेहनत भी हम ही को करनी है. किसी और से तो हम उस मेहनत की उम्मीद नहीं कर सकते. तो अपना इतिहास ढूंढना, इतिहास लिखना नहीं, इतिहास ढूंढना, और इतिहास ढूंढने के बाद जो सही नैरेटिव्स हैं, जो सही चीज़ें हैं, वो लोगों तक पहुंचाना. वास्को ड गामा की डायरी के बारे में अगर ये जहाज की बात नहीं हुई होती तो मैंने भी नहीं पढ़ा होता और मुझे भी नहीं पता होता कि पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने इसका जिक्र किया है. उनकी चीज़ों में जब इसका जिक्र है तो जाहिर है कि उसका क्लेम हमको करना चाहिए. वो डायरी अपने आप में एक अत्यंत महत्वपूर्ण एविडेंस है. तो गवाही छोड़ना तो गलत वकालत होगी ना. मायनिंग डिपार्टमेंटान गोंयांतल्या आयर्न ओर खणीचे ई ऑक्शन करपाक नोटीस काडल्या. हे 29वें ऑक्शन MSTC ई ऑक्शन पोर्टलाचेर खंय ऑक्शन जातलें. खाणवाल्यांनी ई ऑक्शनात भाग घेवचो म्हूण मायनिंग डिपार्टमेंटाचो उलो. मेणकुऱ्या वेल्या वाड्यार मसणभुंयेचे इश्यू. 2 फामिली मदीं पटन आशिल्ल्यान मरणा वेळार दहनाक आडमेळी येतात. गांवांत सरकारान भौशीक मसणभुंय बांदून दिवची म्हूण लोक मागता. पावसाळी अधिवेशनात हो विशय आयिल्लो. सरकार विधेयक काडटलो म्हूण मुख्यमंत्र्यान उतर दिल्लें. मेणकुऱ्या वयलो वाडो म्हणटा थंय मरण आयल्या उपरांत स्मशान भुंयेचो विशय उप्रासता. थंय आयज एकलो 52 वर्साचो जाणटो सोंपलो. उपरांत तेका निमण्या संस्कारा खातीर स्मशान भुंयेंत व्हेलो तेन्ना थंय जमनीच्या वादाक लागून कांय जाणांनी आडमेळ हाडली. उपरांत तेका थंयच्या एकल्या फामिलींतल्यान आपल्या सुवातीन निमण्या संस्काराक जागो दिलो. मेणकुऱ्या स्मशान भुंयेचो विशय खंय फाटलीं 20 वर्सां कोर्टात आसा. ताचेर आजुनूय उपाय येना. सरकारान सार्वजनीक स्मशानभूंय गावात बांदून दिवची म्हूण थळावे मागतात. स्मशानभूमीक लागून खुबशे झगडटा आहेत. म्हाका दिसता म्हाजे हेणी तरी 20 वर्सां जाली आयज. 4 सरपंच जावन गेले, 3 आमदार जाले आमच्या हांगा गांवांसून. म्हणजे पयलीं राजेश आसलो, मागीर नरेश जालो, त्याच्या मागीर आतां डॉक्टर शेट्टी आहा. आनी जो आतां म्हाका दिसता एडवोकेट अनुलेकर तुमकां सगळें सांगलां आसतलें
की आयज जो प्रसंग घडला पळय तेचेर हांव चड उलयना, पूण आयज म्हाका खुबशे दुख्ख भोगता की हो इन्सिडंट जावचो न्हू. कित्याक आयज आमी हांगाचे म्हाजन, म्हाज्या सारको आमी म्हाजन आहा, तांकां जागा आहा हांगा, पूण बाकीचे इतर लोक जे गांवांत स्थायीक आहा पळय त्या तांकां जागा ना. म्हणून एक आमकां खंय पूण वायट दिसता. आमी हें करूंक शकता, पूण ते बाबडे खंय हें करतले. सो आतां सुद्दां हो प्रसंग जेन्ना येयलो तेन्ना आमचेच एक महाजनान फुडाकार घेवन तेंचे नातेवाईक तेणें आपले हितून घाल म्हटलो. माझी माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांकां कळकळीची विनंती आहा की त्यांनी खंय तरी अशे प्रत्येक गांवांत जमीन एक्वायर करून स्मशानभूमी जी मनशाची नितांत गरज आहा ती पूर्ण करची. स्मशानभूमीचो प्रश्न न्यायप्रविश्ट आसा. बिचोलीच्या कोर्टान मॅटर जाली, मागीर डिस्ट्रिक्ट कोर्टान जाली, आतां आमी आनी वयर गेल्यात. दरम्यान गांवांत सार्वजनीक स्मशानभूमीची कमतरता आशिल्ल्या कारणान खुबसो प्रश्न निर्माण जाला. आणि अशी जर सार्वजनीक स्मशानभूमी प्रत्येक गावात आसत जाल्यार प्रश्न सुटावे जावंक शकता. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. स्टुडंट इस्लामीक ऑर्गनायझेशनाचे कार्यशाळेत भुरग्यांक धाडपी बायणाच्या सरकारी हाय सेकंडरीचे प्रिन्सिपलाचेर कारवायेची मागणी. पालक आनी विश्व हिंदू परिशद प्रिन्सिपलाक मेळ्ळे. ती म्हणटा आपूण नवी खबर नासतना भुरग्यांक धाडली. असलेच प्रकरणात दाबोळेच्या केशव स्मृती हाय सेकंडरीच्या प्रिन्सिपलाक सस्पेंड केला. SIO म्हणटा सस्पेन्शन काडचें. गोष्ट शुक्रार दीस घडली. काल आमी केशव स्मृतीक गेले आनी आयज आमी गव्हर्मेंट स्कुलांत हो विशय आमी डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशना कडेन फोनाचेर आतां संपर्क केला. गोंय राज्याची सरकारूय हाचेर दखल घेतली हेचेरूय आमकां विश्वास आसा. खंय तरी ही कारवाई जावपाक जाय. स्वता प्रिन्सिपलांनी कन्फेस केला की तेणी 2 वर्सां पयलीं ह्या गोश्टींचेर भुरग्यांक धाडिल्ले म्हणून, पूण तांकां तें खबर नासलें अशें ते म्हणटा. पूण अशें न्ही, खबर ना अशें कोण म्हणूं शकना, कारण हे स्टुडंट इस्लामीक ऑर्गनायझेशन इज एफिलिएटेड टू दी जमाते इस्लाम विच इज अ बँड ऑर्गनायझेशन. ह्याचो उद्देश कितें ह्या संदर्भात आमी ह्या प्रिन्सिपलाक सांगपाक येयला. मेन कितें, ह्या प्रिन्सिपलाचेरूय कारवाई जावपाक जाय, कारण तेणी जें कितें आसा डिपार्टमेंटली न विचारता तेणी आपल्या ऑथॉरिटीचेर भुरग्यांक धाडली ही चुकीची गजाल. कारण इन्स्टिट्यूशन टू इन्स्टिट्यूशन धाडप ही बरी गजाल आसता, पूण इन्स्टिट्यूशन टू अदर अनरेकॉग्नायज्ड इन्स्टिट्यूशन धाडप हे खंय तरी चुकीची गोष्ट आसा. इतले मजगती SIOन पत्रकार परिशद घेवन आरोप न्हयकारले. The student visit Masjid program in Vasco has taken a very different turn. The motto of Student Islamic Organization of India goes on. Behind this activity has always been to promote communal harmony and better understanding among the societies. We have been doing this activity since almost a decade now. The way this activity has been depicted is very disappointing, and the allegations which have been made, we do not associate ourselves with any of this. These are totally baseless allegations. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बेकायदेशीर चिरेखणीविशीं प्रकरणांनी बारीक सारीक फायन मारून दोशींक सोडपाचे प्रकरणाचेर हायकोर्ट सातिस्वेत ना. एका जनहीत याचिकेवेले सुनावणे वेळार हायकोर्टाचे निरीक्षण. ट्रायल कोर्टान दिल्ली फायन मारून बेकायदेशीर चिरेखणी चलयतल्यांक सोडचे परस प्रकरण हायकोर्टाचे सिंगल खंडपीठा कडेन दिवचें. कोर्ट खंय आनीक खर ख्यास्त शक्य आसा काय तपासतलो. See, this was a case regarding some excavation which was being done in one instance, but the scope of that petition was widened by the High Court. Now almost 23 instances are there of illegal laterized stone being extracted. High Court had directed to give the status report of all these proceedings. There are several proceedings initiated. Some criminal proceedings were initiated. There were directions by the DMG to recover some money from all these parties, against which there were revisions which were filed before the Secretary Mines. Now today the High Court has issued 2-3 directions. One direction is that insofar as revisions before the government, that is Secretary Mines, are concerned, they have to be disposed of within 3 months' time. As far as proceedings before the criminal courts are concerned, where there were acquittals, there were in 4 cases there were acquittals. They are ordered to be placed before the learned single judge to find out whether these orders, where meager fine is imposed of 4,000 rupees, could be considered by the court as suo moto and any order could be passed. So the matters as far as cases where there are acquittals are concerned or where meager fine is imposed, those cases are ordered to be placed before the single judge to find out whether suo moto powers can be exercised. As far as proceedings before the recovery proceedings are concerned, there is a direction to
issue recovery certificates and money should be recovered by the respective mamlatdars or collectors from all these offending parties. These are the directions which are issued and the matter is kept in October now for further compliances. पणजे महापालिकेची अष्टमेचे फेरयेक फी दिनासतना सामान विकतल्यांचेर कारवाय. फी भरिल्ली ना तांचे सामान पालिकेन उखल्लें. आतां खंय व्यापाऱ्यांनी फायन भरची आनी सामान व्हरचें. अष्टमीचे फेरयेक स्टॉल घेवंक फेरीवाल्यांची अंदूय गर्दी पडिल्ली. तातूंत आतां कांय जाण फी भरी नासतना विकूंक बसल्यात म्हूण CCPक कळ्ळें. गोंय प्रो लिगाच्या दुसऱ्या रावंडात आयज पणजे फुटबॉलर्स आनी गार्डियन एंजल्सां मदीं आशिल्ली मॅच ड्रॉ जाली. धुळेर ग्रावंडार पणजे फुटबॉलर्सांनी 15 मिनटांचेर गोल मारून बरी सुरवात केली. मात गार्डियन एंजल्स टिमीन 85 मिनटांचेर गोल मारून मॅच ड्रॉ केली. आज जी गोवा प्रो लीग गेम जाली ती जाली म्हणल्यार पेन्जिम फुटबॉलर्स वर्सीस गार्डियन एंजल SC यांचे मदीं. गेम बरी जाल्ली. पेन्जिम फुटबॉलर्स यांच्यांनी 15 मिनटांचे स्कोर करून लीड घेतली फर्स्ट हाफाक, पूण गार्डियन एंजल यांच्यांनी 85 मिनटांचे गोल मारून पेन्जिम फुटबॉलर्सांक जैत जिवपाक नाकारले. ही जी गेम ड्रॉ जाल्ल्या कारणान गार्डियन एंजल्स हे सध्या टॉपार पावल्ले आसा. ते 3 गेमी घेवन 7 पॉयंटाचे आसा. 2 जिखून ही गेम तेंची ड्रॉ जाल्ली आसा. फाल्यांची गेम जातली ती जातली म्हणल्यार वास्को स्पोर्ट्स क्लब यांचे मदीं वर्सीस सेजा FA यांचे मदीं. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.